मोरी आमच्या संतोषाचें कारण जावन आसा. देखून तेरसा वेळार लदीन म्हणटा आसतना आमच्या संतोषाच्या कारणां म्हणून तिका आमी उलो मारता. तेचे थंय तो संतोश आशिल्लो तें पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. बोडव्यान इजबी हाडिल्ल्या वेळार देवाचें योजन ती संतोशान स्विकार करता. तिणें एलिझाबेथीची भेट केल्ल्या वेळार तें आमकां कळीत जाता. सालुकाचो वांजेल तातूंत आमी मोरयेचें स्तुती गायन आयकता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोखातय संतोशान उडता. तशें म्हळ्यार संतोशान बरोवन मोरयेन देवाचें स्तुती गायन केलें. उपरांत जेजू जल्मतना दुर्बळ तरी आसरो नातुल्लो तरी ती खंडीत जावन संतोशान भरली. कित्याक जेजू देवाचो पूत तिचे मुखांतर जल्मल्लो. ताका तेंपलांत भेटयतना जावं, चुकल्लो भुरगो जेजू तेंपलांत मेळिल्ल्या वेळार जावं, खंडीत जावन तिका संतोश भोगता. उपरांत जेजूच्या जिवितांत तो हेरांक शिकवण दिता आसतना जावं, पिडेस्तांक गूण करतना जावं, मेल्ल्यांक जिवंत करतना जावं, असलीं आजापां करतना पळयल्ल्या मोरयेक खंडीत संतोश भोगला. निमाणें जेजूक विक्रीत करतना, ताका जेरबान मारतना, कुरीस वावयतना, खुर्सार उमकळतना या मोरतना मनशा सैमान खंडीत जावन तिका दूख भोगलें. तरी ह्या मरिफात जेजू सगळ्या संवसाराक शिरवण दिता. ह्या मरिफात सगळ्या संवसाराक बरेपण लाभता म्हणलें समजल्ली मोरी खंडीत जावन तिका तृप्ती भोगता, तिका समाधान भोगता आनी संतोशान ती भरता. हेरांकी ती संतोशाचें कारण जाल्या. एलिझाबेथीक भेट केल्ल्या वेळार ती एलिझाबेथ व्हडा संतोशान उद्गारता आनी म्हणटा, म्हज्या सोमयाच्या मातयेन म्हज्या बेठेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. ती उतरां आयकतना खंडीत मोरयेक संतोश भोगता. जुआंव बाप्तिस्त एलिझाबेथीच्या कुशींत आसतनाच संतोशान उडी मारता म्हणलें आमी आयकता. काना शहरांतल्या त्या काजारा वेळार थंय जाल्लें तें अजाप आनी त्या मरिफात त्या कुटुंबाक मेळिल्लो संतोश हो मोरये मुखांतर लाभिल्लो जावन आसा. कुडयेत्मे सयत सर्गार तिका उबारून व्हेल्या आनी ती मोरी सर्गा संवसाराची राणी जाल्या. आनी आज ती आमची, तुजी आनी म्हजी सर्गीची आवय जावन आसा. देखून आमकांय ती संतोशाचें कारण जाल्या. तर आमच्या जिवितांत देवाचें योजन जाणा जावन त्या देवाची खुशी जारी करून संतोशान जियोंक बापा लागीं मागोवन आमकां कृपा दी म्हणून तिचे लागीं आमी मागया. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर. आमेन.